विकसित भारत संकल्प यात्रा आयज धारबांदोड्या पावली। आमदार गणेश गांवकार हांणी रथाक हार घालो आनी धारबांदोडेचे सरपंच बालाजी गावस हांणी नाल्ल फोडून कार्यावळीचे उक्तावण केले। या वेळार गटविकास अधिकारी आदर्श नायक, भलायकी अधिकारी डॉ संदेश मडकयकार, किल्लपार दाभाळचे सरपंच दामोदर मांद्रेकार, स्वयंपूर्ण मित्र मंगलदास गांवकार आनी हेर मानेस हजर आशिल्ले। सरपंच बालाजी गावस हांणी सरकारी येवजण्यांची माहिती दिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या फुडारपणा खालच्या भाजप सरकारान चलणुके धाडिल्ल्या सगळ्या येवजण्यांचो लाभ तळागाळांतल्या लोकांनी घेवचो असो उलो आमदार गणेश गांवकार हांणी मारलो। प्रत्येक मनीस हांगसरलो विकसीत जावपा जाय। हांव विकसीत जावपा जाय, आमचो सरपंच विकसीत जावपा जाय, सगळें विकसीत जालो जाल्यार विकसीत भारत जातलो। आनी तो विकसीत भारत जर जालो जाल्यार तर संकल्प कोणाची? आमचो संकल्प म्हणजे कितें? की म्हाजो संकल्प जावं मॅडमीचो संकल्प जावं तो संकल्प न्ही, सगळ्यांचो संकल्प। अशा पद्दतीची ही योजना आनी विचार आनी पंतप्रधान मोदीजीन हे करून हे केल्ले आसा। आनी हे करता आसतना आमकां गोंयांत पर्टिक्युलरली सगळ्या वाठारांनी आदार करपाक आमचे माननीय मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी तेजी टीम, तेजी लिडरशीप अंडर ह्यो सगळ्यो गजाली आमी करता। मी लाभार्थ्यांनी बालवाडीमध्ये माझं नाव दिलं होतं। टीचरनी आता एक व्हॉट्सअप ग्रुप बनवलेला आहे, त्याच्यावर त्या सगळी इन्फॉर्मेशन आम्हाला पाठवत असतात। म्हणजे राशन केव्हा आणायचं, कुठले हेल्थ चेकअप असतील, प्रोग्राम्स असतील, मुलांचं काही असेल तर ते सगळी इन्फॉर्मेशन आम्हाला त्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर पाठवत असतात। आणि आम्ही जर काही गेलो नाही काही कारणानं तर आम्हाला त्या पर्सनली कॉल करून सुद्धा सांगतात। तेव्हा आम्हाला राशनमध्ये चवळी, मूग, डाळ, मीठ, तेल, नाचणी अशा प्रकारचं देत होते, पण आता ते बंद करून आम्हाला त्यांनी पावडरचे पॅकेट देत आहेत। मग टीचरने आम्हाला बालवाडीमध्ये बोलवलं आणि त्याचा एक डेमो दाखवला की त्याचे लाडू कसे बनवायचे, खीर, उपमा त्याचं कसं बनवायचं ते दाखवलं। मग आम्ही मुलांना आता तसं करून घालत आहे आणि मुलं आवडीनं खात आहेत। त्यामुळे मुलांचं हाईट आणि वेट खूप छान आहे। त्यासाठी मी WCDची खूप आभारी आहे। आणि मोदींच्याकडून मला BMWYYची स्कीम मिळाली आहे 5000ची, त्याबद्दल मी मोदी सरकारचं खूप आभारी आहे। म्हाका घरूच नासुलें, सायडी पाक्यान कशें रावताले, मागीर ते ही स्कीम दिल्ल्या हांवें घर बांदलें, सादारणशें बांदलें, म्हणून हे हेजेर मागे घर जालें ना। म्हाजी फॅमिलीन मातशें आदार दिवन इल्ली ल्हानशें घर बांदलें, म्हणून आतां हांव बरें सुशेग आसा घरा बद्दल। आणि हे आता हे स्कीम दिल्ल्याची हे मोदी सरकाराची देव बरें करूं म्हणटा। आणि हे सगळ्या स्किमी आमची घरा पावय सर तेंच्याय बी सगळ्यांच्या देव बरें करूं म्हणटा। अटल आश्रमांतल्यान पयशे घेतले हांवें, म्हाजे घर सारके केले, मोदीन दिल्ले ते देव बरें करूं। स्कीम घेतलेली आसात ती म्हाज्या पर्यंत पावली आसा, ते पयशे घेवन हांवें बारीकशें घर सादारण म्हाजे रावा सारकें केलें, तेतून हांव सुशेग आसा। तशेंच हांव मोदी सरकाराचे जावं आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचे हांव मना पासून आभारी आसा। तशेंच जी स्कीम म्हाज्या पर्यंत पावल्या ती स्कीम प्रत्येक आमच्या गोरगरीब बायलां पर्यंत पावोवची ही आमच्या सरकाराची, तशेंच मोदी सरकाराचे हांव